सांगोड सुकतळी वाठारांतल्या खण मालाचे येरादारेत कसलेच गुड्डुलसांव ना। खण खात्यान काडिल्ल्या परिपत्रकात घोळ जाल्ल्यान गुड्डुलसांवाचो बोवाळ जाल्ल्याचे खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केले। सांगोड सुकतळी खणीवेल्यान खण मालाची येरादारी सुरू आशिल्ली। खण मालाची येरादारी रान वाठारांतल्यान जाताली, पूण म्हाल वाहतुकी खातीर खण कंपनीन रान खात्याची कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली। ताका लागून रान खात्यान खणीचे मुख्य गेटीक कुलूप मारिल्ले। हे संदर्भात गोमंतक टीव्हीन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडेन उलोवपय केल्ले। खण कंपनीन परवानगी घेतले उपरांत आमी गेट उक्ती करतले अशें रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। आमी सुकतळी हांगा आसा, जे जाग्यार काल गोमंतक टीव्हीन न्यूज केल्ली की ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा तिमलो मायनिवेल्यान वयता तो इल्लिगल वयता म्हणून। पूण इल्लिगल म्हणपाचें कारण आसलें की लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो। जे परिपत्रक मायन्स डिपार्टमेंटान काडलेलें ई ऑक्शन जाल्लें तेजेर सर्वे नंबर मेन्शन खंयच करूं नासलो आनी लोकां मदीं हो घोळ निर्माण जाल्लो। तेका लागून लोक सगळे ट्रान्सपोर्टेशन इल्लिगल म्हणटाले। इवन जेन्ना आमी आज जेन्ना हांगा आयले तेन्ना पयल्या मायन्स डिपार्टमेंटाचे कामत सर हांगा आयले आसले आनी सर्वेयर फॉरेस्टाचे तेवो आयले आसले आनी RFO रवी शिरोडकर तोय हांगा आशिल्लो। जेन्ना हे सगळे हांगा पळयलें आनी तेणी जेन्ना आमकां सारकें क्लियर केलें की जो हांगा परिपत्रक जे काडून आमी सर्वे नंबर घालना तो आपली मान्य केलें की परिपत्रका लागून हो घोळ जाला म्हणून। तेन्ना हो ट्रान्सपोर्टेशन जो आसा 9 नंबराचो थंय 2 ऑक्शन आसा, एक फायन आसा आनी दुसरो ROM स्टॅक आसा। म्हणजे स्टॅक दोनूय स्टॅक हांगा ऑक्शन जाल्ले ऑलरेडी आसा। आनी तिसरो जो ऑक्शन जाला तो सुकतळी राजेंद्र देसाय ह्याच्या भाटान तो माल व्हरोन दवरिल्लो तो जाल्लो आसा। तो 92 सर्वे नंबर 92 जाल्लो आसा। पूण हो जो काल ट्रान्सपोर्टेशन आमी इल्लिगल म्हणलेलें तो फक्त लोकांच्या संभ्रम निर्माण जाल्लो फक्त परिपत्रका खातीर म्हणून तो इल्लिगल ट्रान्सपोर्टेशन अशें म्हणलेलें। पूण जेन्ना खरी गजाल कळ्ळी की फॉरेस्टान एका हांगा जी तेंची गेट आसा तांकां लॉक मारलेलें आनी मशिनरी आहली ती सगळी भायर काडलेली आनी गेल्ली। आनी काल जें मशीन थंय आसलेलें तें मेंटेनन्स जाल्लें आनी सारकें चलनासलें म्हणून तें मशीन थंय आशिल्लें। तें आयज मशीन दुसरें व्हरपा खातीर तें ऑलरेडी तेंच्यांनी फॉरेस्टाची मान्यता घेवन तें मशीन तें सगळें धाडलेलें आसा। आनी मशीन आतां हांगा दुसरी मशीन ट्रान्सपोर्टेशन करपाक येतलें आनी फॉरेस्टाची जे कितें पयशे भरपाची क्लियरन्स सर्टिफिकेट घेवपाक ते आसा ते आयज भरतले अशें म्हणून तेणी सांगलेलें आसा। आनी फाल्यांच्यान एकांचेर ट्रान्सपोर्टेशन हांगा सुटली चालू जातलो। तेणी करून हांगा लोकांकूय स्थानीक लोक कितले 2012च्यान जेन्ना मायनिंग जातले अशें करून ट्रक घेवन आसा तेंकांय की काही खनिज वाहतूक केल्या रुपान तांकां आर्थीक फायदो मेळटलो अशें आसा। जे मशिना संदर्भान सुद्दां घोळ आसलेलो तो फक्त हांगा मशीन तांकां व्हडलेंय जाय आसलेलें पूण हें आसलेलें तें मशीन बारीक आसलेलें ताका लागून तें मशीन शिफ्ट केलां आनी फाल्यां दुसरी मशीन न्यू येतलें अशें तेणी आमकां हांगा म्हायती मेळिल्ली आसा। जेन्ना गोमंतक टीव्हीचेर जेन्ना हो आमी बातमी आयली तेन्ना हांगा सगळे यंत्रणा हाडली आनी ताका लागून हो परिपत्रकाचो घोळ जो जाल्लो तो हांगा वेवस्थीत जो कामत आयला तेणी सांगलेलें आसा। मायन्स डिपार्टमेंटाच्यान जो कामत आयला तेणी सांगलें आसा आनी हांगा तेणी सिस्टमॅटीक सर्वे जे आसा आमचे फॉरेस्टाचे तांकां हांगा सिस्टमॅटीक तांकां दाखयल्लें आसा खंयचो स्टॅक आसा तो आनी कितलो आसा तो सगळें तांकां परिपत्रकान नमूद केल्लो तो तांकां सांगलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सुकतळीच्यान एकनाथ खेडेकर।